शेख दर्यांनी नवीन शेख धोरणाविशीं केल्ल्या विधानाचो निशेध करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। नवीन शेख धोरण करतना शेख दर्यांक ह्या आदी विश्वासान घेतला। तांच्या वांगडा कितलेशेच फावट बसकाय घेतल्या। राजकीय फायद्या खातीर कोण तरी ह्या प्रकरणाचें राजकारण करपाचो यत्न करता असो आरोप मंत्री खंवटे हांणी केला। राज्यांतल्या सुमार 75 महाविद्यालय आनी युवा पर्यटन क्लब आसात। तरणाट्यांनी राजदूत म्हणून पर्यटनाक चालना दिवची अशें केंद्राक दिसता। जबाबदार पर्यटन ही आयच्या आनी फाल्यां खातीर एक पर्याय न्हय तर जबाबदार वागणूक अशें मंत्र्यान सांगलें। सरकार देवेर ऑन रिकॉर्ड की फर्स्ट टायम सरकार 8 फाटी बसलो। डिरेक्टर म्हाका दिसता 5-6 फाटी बसलो। हांव 3-4 फाटी कमीच कमी बसलां। अदर दॅन गिवींग देम पर्सनल हियरिंग्स टू देअर इश्यूज, देअर रिप्रेजेंटेशन्स, सगळे दे एवरी टायम आय एम व्हेरी क्लियर दिस टायम। एवरी टायम दे कम विथ अ लायन की आमकां कॉन्फिडन्सान घेना, आमी ह्या फाटी ओवर कॉन्फिडन्सान घेतला हांकां। We have given them every sort of support and taken inputs, and if there are, the problem is when we are sitting for discussions, if they have had issues, they should discuss it. ताणी 18 to 60 काढली, आमी बसले, आमी इशू क्लियर केलो। आता एवरी टायम तुम्ही वतले, तुमकां कोण खंय तरी खुजली घालतलो, कितें आसता इन शेक्स, कोस्टल MLAs खूब भानगडी आसता त्यो। सो फॉर मी टू टॉक ऑन दिस लायन्स विल नॉट बी एप्रोप्रिएट. The Sheikh policy will be ensured that it is very clear to what we have discussed. They have to be the same if they think their tourism has not done the right thing. But as tourism department is concerned, we very well know that we have discussed with them and come with the policy to what it is. आता एवरीडे रातचे खंय उलयतले, तांकां कोण कानान तेल घालतलो आनी ते येवन मागीर आनी कितें सांगतले आनी मागीर ते पॉलिटिक्स जातले जाल्यार इट्स अ डिफरंट इशू. पॉलिटिक्स विल बी हँडल पॉलिटिकली. इशू तांचो आसा, वी आर विथ द गोवन शेख ब्रदर्स, बट नॉट टू मेक इट पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट. कित्याक जालां सगळ्या हातून ते 90-10 म्हाका आज पेपरा खातीर वाचले 90-10 आमी 80-20 प्रपोज केल्लो की तुमी आसा शेक ऑपरेटर, नव्या लोकांक येवन नवे लोक केन्ना येतले काय म्हणून. तांणी म्हणलें बरें आसा 20% न्ही 10% कर 90% आमकां ऑपरेट करून मेळटा अशें आमी पसून केलां. आतां ते परत घालता की 90-10 नाका, कितें चल्लां हें फकाणां. म्हणजे दे थिंक दे समबडी सिटींग अराउंड जस्ट टू प्ले गेम्स विथ देम. आय थिंक वी आर व्हेरी क्लियर ऑन वॉट वी हॅव टेकन. सिवराचो इशू अजून आमकां येवना. तो दे आर कोटिंग tourism has not spoken. We have only told them and they had accepted, including the coastal MLA like Michael Lobo, who had said की पंचायत will be able to do it. आमकां ते ऑपरेट बरें जाल्ले जाय, आमकां तांणी काम केल्लें जाय की they are ambassadors to us and they are making it feel as if tourism department is some enemy कसो. म्हणजे ते तयार करतात राजकारण. त्या राजकारणात हांव पडचो ना आनी राजकारण करपाक दिवचो ना, हातूंत क्लियर आसा.